नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। आरटीओतली कामां करूंक वयल्या अधिकाऱ्यांच्या दबावान घेताली लांच। एलडीसी मीना तुयेकाराची एसीबीक जबानी। मीनाचे घराची झडती। म्हापशेचे आरटीओ कचेरेंतले डॉक्युमेंट गायब। गोंयांत एकूच चालू लीज 10 डीम्ड लिजां। गोंयची केंद्रीय पर्यावरण आनी खण मंत्रालयाक जाप। 20 मिलियन टन कॅपिंगाची तयारी। स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 27 लिजांचो उल्लेखच ना। थळाव्या फुटबॉलरांनी आपल्या अणभवाचो जाता तितलो उपेग करून घेवचो। एफसी गोवाचो हेड कोच ब्राझिलियन फुटबॉलर झिकोचो गोंयच्या फुटबॉलरांक सल्लो। झिको गोंयांत येवकार। कायदो करतल्यांनीच गोंय पोखल्लें। आदलो मंत्री जोकी आलेमांव आमदार अनिल साळगांवकाराच्या सांगेचे खणीचे इन्स्पेक्शन जाल्ले 2009त। रिपोर्ट दवरिल्लो चिड्डून। एसआयटी मुखार उक्ताडार। गोमंत विभूषण पुरस्कार भेटयलो नामनेचो साहित्यीक ज्येष्ठ पत्रकार लॅम्बर्ट मास्कारेनसाक। मास्कारेनसाचे मुक्ती लढ्यांतले योगदानाच्यो काडल्यो मानेस्तांनी यादी। बाळूक काडपाक एसएजीन जीसीएक दिलो 22 सप्टेंबर मेरेन प्राज। ना जाल्यार वतली मान्यताय। फातोड्डेचो स्टेडियमूय जीसीएक मेळचो ना। जीसीएचे चौकशेक सरकार नेमतलो समिती। खबरो विस्तारान। आरटीओतली कामां करपाक आपूण वयल्या अधिकाऱ्यांच्या दबावाक लागून लांच घेताली म्हूण मीना तुयेकारान एसीबीक जबानी दिल्या। म्हापशा आरटीओतल्या ह्या एलडीसीक फायल पास करूंक लांच घेतना सोमारा एसीबीन रंगे हात धरिल्ली। मंगळारा एसीबीच्या टीमीन मीनाची चौकशी केली। उस्कय तिच्या घरा वचून घराची झडती घेतली। अजाप म्हळ्यार स्टिंग ऑपरेशना वेळार कागाळ करतल्यान इनवर्ड केल्ले पेपर कचेरेंतल्यान गायब जाल्यात। एसीबीन म्हापशा आरटीओतली एलडीसी मीना तुयेकाराक फायल पास करूंक पयशे घेतना सोमारा रंगे हात धरली। लांच मागपा पासून एसीबीन तिका धरमेरेन स्टिंग ऑपरेशन प्रुडंटाचेर सगळ्यांनी पळयलां। ज्या अर्जदारा कडेन तिणें लांच मागली ताणीच तिचें स्टिंग ऑपरेशन केलें। मंगळारा एसीबीन मीनाची चौकशी सुरू केली। ती म्हणटा लोकांच्यो फायली पास करपाक पयशे मागूंक वयलो एक अधिकारी तिचेर दबाव हाडटालो। त्या अधिकाऱ्याच्या दबावाक लागूनच आपूण लोकांकडच्यान पयशे घेताली अशी जबानी मीनान एसीबीक दिल्या। मंगळारा एसीबीन मीना तुयेकाराच्या उस्कयच्या घराची झडती घेतली। तिचो पगार, मालमत्ता आनी बाकीचे येणावळीचो हिशेब जुळोवंक एसीबीन ही घराची झडती घेवन चौकशी सुरू केल्या। ह्या सगळ्या धांवपळीत कागाळ आनी स्टिंग ऑपरेशन करतल्या अर्जदारान खात्यांत दिल्ले डॉक्युमेंट म्हापशेच्या आरटीओ कार्यालयांतल्यान गायब जाल्यात। एसीबीन ते डॉक्युमेंट सोदले मात डॉक्युमेंट तांच्या हाताक लागले ना। आरटीओच्या इनवर्ड बुकार त्या डॉक्युमेंटांची एंट्री सापडटा मात डॉक्युमेंट मिसिंग। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंयांत एकूच चालू मायनिंग लीज आसा। ताची मुजत सोंपता वर्स 2018क। गोंय सरकारान केंद्रीय पर्यावरण आनी खण मंत्रालयाक ही जाप दिल्या। ते शिवाय गोंयांत 10 डीम्ड लिजां आसात। सुप्रीम कोर्टान 24 एप्रिलाक मायनिंग निकाल दिल्या उपरांत गोंयांत कितले लीज मायनिंगाक पात्र आसात आनी 20 मिलियन टन मेरेन कॅपिंग करपाचें कितें केलां काय म्हूण पर्यावरण मंत्रालयान सरकाराक विचारिल्लें। मात गोंय सरकाराच्या ह्या जापेत स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ले 27 मायनिंग लिजांचो खंयच उल्लेख ना। 24 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकाला उपरांत गोंयांत कितली मायनिंग लिजां सध्या मायनिंगाक पात्र आसात ताचेर माहिती दिवची म्हूण केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकारा कडेन मागिल्लें। सुप्रीम कोर्टान मायनिंगाक वर्साक 20 मिलियन टन कॅपिंगाची मर्यादा घाल्या। ताचें गोंय सरकारान कितें केलां अशेंय केंद्रीय मंत्रालयान गोंयाक विचारलां। सरकारान दिल्ली जाप अशी। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 2007 उपरांत गोंयचे मायनिंग लीज बेकायदेशीर थारायिल्ल्यान रद्द जातात। गोंयच्या मुक्ती उपरांत MMDR कायद्या खाला दिल्ले एकूच लीज पात्र थारता। सरकारान लीज डीड केल्ले एक लीज आसा ते 2018 मेरेन चालू उरता। 10 लीज धारकांनी अर्ज केल्ल्यान 1960च्या MCR कायद्याच्या 24A कलमा प्रमाण रिन्यू केल्ली 10 डीम्ड लिजां आसात। सुप्रीम कोर्टान घाल्ले 20 मिलियन टनाचे कॅपिंगा प्रमाण मायनिंग जातले म्हणूनय सरकारान केंद्रीय मंत्रालयाक दिल्ले जापेत स्पश्ट केलां। TC 4256 नंबरावेले आनी एका लिजाचो कार्यकाळ हायकोर्टांत वाडोवन दिला। डीम्ड लिजांच्या धारकांनी केल्ल्या अर्जा प्रमाण बाकीची लिजां चालीक लावपाचे नजरेन सरकार गोवा मिनरल पॉलिसी 2013त गरजे प्रमाण दुरुस्ती करतलो अशेंय सरकारान म्हळां।
मायनिंगाक 20 मिलियन टन मेरेन कॅपिंग दवरपाचे नजरेन गोंय सरकारान कांय पावलां उबारल्यांत. लीज धारकांक एनवायरमेंट क्लियरन्स दितना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण आनी केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशांचें उल्लंघन जावचें ना म्हूण सरकार जतनाय घेतलो. मात सरकाराचे हे पुराय जापेंत सरकार रिन्यू करपाचो प्लान उलोवन दाखयता त्या स्टॅम्प ड्युटी भरिल्ल्या 27 लिजांचो खंयच उल्लेख ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या फुटबॉलरांनी आपल्या अणभवाचो जाता तितलो उपेग करून घेवचो म्हूण ब्राझिलियन फुटबॉलर झिको उलयलो. ISLंतले फुटबॉल क्लब गोवान झिकोक मुखेल कोच म्हूण मंगळारा पणजे एके स्टार हॉटेलांत औपचारीक येवकार दिलो. भारताचे फिफा वर्ल्ड कपांत पावपाचें स्वप्न खरें करपाक स्वताक तयार करपाची जबाबदारी हांगासरल्या फुटबॉलरांची म्हणूनय तो उलयलो. ISL सयत आय लिगाचोय दर्जो सुदारतलो म्हूण फ्रँचायझी श्रीनिवास देपो उलयलो. Colocou uma responsabilidade grande. He has placed a very big responsibility. Eu espero poder dar uma grande contribuição. I hope to give a very big contribution, not não only só for boa, mas for também ao futebol da Índia, assim como outros profissionais que virão para cá. but also for the upliftment of the football in India, as much as the other professionals have also come to India. Principalmente porque o futebol é um esporte coletivo e ninguém faz nada sozinho. Because you cannot work alone and you have to have a big team to work together. Bom, a minha expectativa é de que com a chegada dessa nova liga, o futebol da Índia possa dar um salto de qualidade porque novas culturas do futebol vêm aqui e isso possa ser benéfico para o futebol indiano. With the big league, I hope that the quality of the football will rise and we'll have new cultures being introduced which will benefit the Indian football. India is a very large country and it is unfortunate that India has not performed well. India has got a big population, but unfortunately it's not high in the Indian football map. If India would like to grow, it depends on the Indian football players to come up. And we are here to provide you the necessary experience. We have, but the growth, the football development is in your hands, in the development of the young players to come up. We are here to share our rich experiences that we have. Dempos and Salgaonkars have been in football for the last 50 years. And what is in it now for us that we want to make this next step? And the next step is to make India more qualified in terms of competing in the World Cup. And I'm sure, without putting much pressure on Zico, I'm sure Zico will agree with this vision and help to build this up. And you know that India has applied for the World Club Cup, and the winner of the I-League is going to play in the World Club Cup. So, I think it's amply clear that I-League is as important as ISL. And I hope that if once ISL becomes successful, probably the brand value of I-League also will improve. Because overall, the football standard in the country once it's risen, I'm sure I-League will have a proper status in place, and probably many of the teams in ISL will look at promoting teams in the I-League. घेऊया एक विराम.